एक क्लिक कर हेलो हेलो नमस्कार. गोंय राज्याच्या 2022 विधानसभा वेंचणुकांत अखिल भारतीय काँग्रेस पक्ष आणि गोवा फॉरवर्ड हांच्या युतीचे 40 उमेदवार हांगा आसात. आमचे मदीं आमचे राष्ट्रीय नेते भौमानाधिक राहुलजी गांधी आसात, पी चिदंबरमजी आसात, के वेणुगोपालजी आसात, गोंय राज्याचे प्रभारी दिनेश गुंडूरावजी आसात, काँग्रेस पक्षाचे खासदार फ्रांसीस सार्दिन आसात, गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष आणि आमदार विजय सरदेसाय आसात आणि तांचे संतोष कुमार सावंत आणि दीपक कलंगूटकर आसात. आता आमचे सगळे उमेदवार हांगा आसात. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिगंबर बाब कामत आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर हे आता प्रतिज्ञा घेतले. ताचे फाटल्यान प्रत्येक उमेदवार ती प्रतिज्ञा आपले नाव सांगतलो पयलीं आणि ताचे नंतर प्रतिज्ञा घेतलो आणि ताचे नंतर हे सगळे उमेदवार आपली प्रतिज्ञापत्रां राहुलजी गांधी हांचे मार्फत काँग्रेसचे राष्ट्राध्यक्ष सोनिया गांधी हांचे कडेन सुपूर्द करतले. हांव दिगंबर बाब कामत हांचे कडेन मागता की तांणी आता प्रतिज्ञा घेवपाक सुरवात करची. हांव दिगंबर वसंत कामत काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेच्या 31 मडगांव मतदारसंघाचो उमेदवार. काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेच्या पेडणे मतदारसंघाचो उमेदवार. हांव तेजस्राव राऊत काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेच्या 3 दिवचल मतदारसंघाचो उमेदवार. हांव अमन लोटलीकर काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेचो 4 टीव्ही मतदारसंघाचो उमेदवार. हांव सुधीर रामा कांदोळकर काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेच्या 5 म्हापसा मतदारसंघाचो उमेदवार. हांव लायला लोबो काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेच्या 6 गोंय मतदारसंघाचे उमेदवार. हांव केदार नाईक काँग्रेस पक्षाचो
गोंय विधानसभेच्या 7 जागा मतदारसंघाचो उमेदवार हांव मायकल लोबो काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेच्या 8 कळंगूट मतदारसंघाचो उमेदवार हांव विकास रामचंद्र प्रभुदेसाय काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेच्या 9 परवरी मतदारसंघाचो उमेदवार हांव आमदार कार्लोस आल्वारेस पेरेरा काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेचे 8 मतदारसंघाचो उमेदवार हांव एलबी कोम्स काँग्रेस पक्षाचो विधानसभेच्या 11 पणजी मतदारसंघाचो उमेदवार हांव टोनी वाणी काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेचो 12 तालुका मतदारसंघाचो उमेदवार हांव एंथनी फर्नांडीस काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेचे 14 सांद्रे मतदारसंघाचो उमेदवार हांव राजेश फळदेसाय काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेच्या 15 कुमारजुंव मतदारसंघाचो उमेदवार हांव रणजीत राणे काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेच्या 18 होळये मतदारसंघाचो उमेदवार हांव मनीषा शेळवी उस्तावकर काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेच्या 19 वाळपय मतदारसंघाचे उमेदवार हांव डॉक्टर दिनेश दत्ती काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेच्या 20 कुटीर मतदारसंघाचो उमेदवार हांव राजेश दरेकर काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेच्या 21 फोंडा मतदारसंघाचो उमेदवार हांव तुकाराम मनोहर होळकर काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेच्या 22 शिरोडा मतदारसंघाचो उमेदवार हांव लघु मामलेदार काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेच्या 23 मडकय मतदारसंघाचो उमेदवार हांव कॅप्टन बिरियाटो फर्नांडीस काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेच्या 26 दाबोली मतदारसंघाचो उमेदवार हांव मलेशिया शिवायस काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेच्या 27 उत्तरेच्या मतदारसंघाचो उमेदवार हांव आलेश शिकेत काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेचो 28 मुंबय मतदारसंघाचो उमेदवार हांव मोरेनो रिबेलो काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेच्या 19 मतदारसंघाचो उमेदवार हांव आंतोनियो फेलिसियानो डायस काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेचो 32 जानेवारी मतदारसंघाचो उमेदवार हांव अमरनाथ काळो काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेचो 33 मतदारसंघाचो उमेदवार हांव युरी आलेमांव काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेचो 34 कुंकळी मतदारसंघाचो उमेदवार हांव साफियो डिसिल्वा काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेच्या 35 वेल्ली मतदारसंघाचो उमेदवार हांव एल्टन डिकॉस्टा काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेचो 36 केपें मतदारसंघाचो उमेदवार हांव अमित सकाराम पाटकर काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेच्या 37 कुर्चडे मतदारसंघाचो उमेदवार हांव खेमरो सावंत काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेच्या 38 सावटे मतदारसंघाचो उमेदवार हांव प्रसाद शशिकांत गांवकर काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेच्या 41 सांगे मतदारसंघाचो उमेदवार हांव जनार्दन भंडारी काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेच्या 40 काणकोण मतदारसंघाचो उमेदवार भारतीय घटनेक साक्षी दवरून सुपूत घेता की हांव 2022 गोंय राज्याचे विधानसभा वेंचणुकेत निवडून येतकीच म्हजो 5 वर्सांचो आमदारकीचो कार्यकाळ भारतीय घटनेन दिल्ल्या नेम पाळून काँग्रेस पक्षाचो आमदार म्हणूनच पुराय करतो हांव म्हजे 5 वर्सांचे आमदारकीच्या कार्यकाळात काँग्रेस पक्षाकडे
निष्ठा दवरून प्रामाणिकपणान लोकांची सेवा करतलो। हांव म्हजे 5 वर्सांच्या आमदारकीच्या कार्यकाळात केन्नाच पक्षांतर करचो ना। हांव म्हज्या 5 वर्सांच्या आमदारकीच्या कार्यकाळात आमदारकीचो राजीनामो दिवन दुसऱ्या पक्षांत वचपाचो ना आनी दुसऱ्या खंयच्याय पक्षाच्या वतीन वेंचणूक लडोवचो ना। हांव म्हज्या 5 वर्सांच्या आमदारकीच्या कार्यकाळात लोकांची सेवा करपाक आनी गोंय राज्याच्या हिता खातीरच वावुरतलो आनी लोकशाय घटमूट करून गोंयांत संवसारीक पावंड्यार विंगड विंगड क्षेत्रांनी मुखार हाडपाचो प्रयत्न करतलो। काँग्रेस पक्षाची धोरणां कार्यावळी मुखार व्हरपाक हांव यत्न करतलो। गोंय राज्यात स्थापन जातलें काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड अलायन्साचें सरकार एकवटान 5 वर्सां लोकां खातीर वावुरतलें आनी हांव ताका बांदील आसतलों। हो सोपूत घेवन हांव म्हजें प्रतिज्ञापत्र आमचे नेते राहुल गांधी हांचे मार्फत काँग्रेस पक्षाच्यो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी हांचे कडेन सुपूर्द करता। जय हिंद, जय गोवा। देव बरें करूं। काँग्रेसच्या सगळ्या आमदारांनी आता सकल बसचें। हांव गोवा फॉरवर्डाचे विजय सरदेसाय हांचे कडेन मागता की तांणी तांच्या आमदारांक हांगा सोपूत दिवची। हांव विजय सरदेसाई गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो गोवा विधानसभा 30 पातोड्डा मतदारसंघाचो उमेदवार। हांव दीपक कळवटकर गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो गोंय विधानसभेच्या 1 मांद्रे मतदारसंघाचो उमेदवार। हांव संतोष कुमार सावंत गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो गोंय विधानसभेच्या 16 गोंय मतदारसंघाचो उमेदवार। भारतीय घटनेचेर प्रमाण जावन सोपूत घेता भारतीय घटनेचेर प्रमाण जावन सोपूत घेता की हांव 2022 गोंय राज्याचे विधानसभे वेंचणुकेत निवडून येतकीच हांव 2022 गोंय राज्याच्या विधानसभे वेंचणुकेत निवडून येतकीच म्हजो 5 वर्सांचो आमदारकीचो कार्यकाळ भारतीय घटनेन दिल्ले नेम पाळून गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो आमदार म्हणून पुराय करतलो। हांव म्हजी 5 वर्सांच्या आमदारकीच्या कार्यकाळात गोवा फॉरवर्ड पक्षा कडेन निश्ठा दवरून प्रामाणीकपणान लोकांची सेवा करतलो। हांव म्हजे 5 वर्सांच्या आमदारकीच्या कार्यकाळात केन्नाच पक्षांतर करचो ना। हांव म्हजे 5 वर्सांच्या आमदारकीच्या कार्यकाळात आमदारकीचो राजीनामो दिवन दुसऱ्या पक्षांत वचचो ना आनी दुसऱ्या खंयच्याच पक्षा वतीन वेंचणूक लडोवचो ना। हांव म्हजे 5 वर्सांच्या आमदारकीच्या कार्यकाळात लोकांची सेवा करपाक आनी गोंय राज्याच्या हिता खातीरच वावुरतलो आनी लोकशाय घटमूट करून गोंयांत संवसारीक पावंड्यार विंगड विंगड क्षेत्रांनी मुखार हाडपाचे प्रयत्न करतलो। गोवा फॉरवर्ड पक्षाची धोरणां कार्यावळी मुखार व्हरपाक हांव यत्न करतलो। गोंय राज्यांत स्थापन जातलें काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड अलायन्साचें सरकार एकवटान 5 वर्सां खातीर लोकां खातीर वावुरतलें आनी हांव तांकां बांदील आसतलों। हांव म्हजें प्रतिज्ञापत्राक जापसालदार रावतलों। देव बरें करूं बाबा विजय सरदेसाय। इतल्यान प्रतिज्ञा प्लेज ऑफ लॉयल्टी ही कार्यावळ हांगा सोंपता। आमचे नेते आतां गोंयांतले साबार वेवसायीक हांचे कडेन संवाद सादपाक गोंय संवाद ह्या कार्यक्रमात वतले। ताचे पयलीं ते सगळ्या आमच्या उमेदवारा कडेन भासाभास करतले। सगळ्यांक देव बरें करूं। मिडियान
आता मातशे प्रायव्हसी दिवची थँक्यू एक पयली फोटो सगळे उबे राहा I request the leaders to sit. All MLAs will stand. सेग्रिगेशन झाले संतोष आणि वो पाटला करेल का Okay, all look in front. Yes, thank you. सगळे हात तक या अरे कैमरा एक मिनिट मास्क अरे जाऊ ना सांगा ऑफिशियल फोटोग्राफर मास्क करतो थँक यू Thank you so much. Thank you. मीडिया आता प्रायव्हसी दिवची प्लीज आमकां